महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जरदान तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फोवस जाला माथ्यो वांजेल 4 अध्याय वाक्य 18 ते 22. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 18 to 22. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रूक म्हणटात त्या शिमोंक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते झाल उडयताले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षण ते आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय मुखार वता आसतना ताका दिसले आनी दुसरे दोग बाबाव जाकोब आनी जुआंव जबेदेवाचे पूत आपल्या बापाय जबेदेवा सांगता एक मच्छवार ते आपली जाळां सामा करताले. तांकां ताणें आपयले. तक्षण ते मासू आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आज सौग सिसांचे आपोवणें जेजू आमकां सांगता. आज म्हाका आनी तुका एक आपोवणें आसा. तें आपोवणें हांवें कशें सांबाळ्ळां. देवान आमकां आपोवणें दितना कशें ह्या सिसांनी स्पंदन केलें. तक्षणंत ते गारज येत वचोना, जाळां थंय सोडली, बापायक थंय सोडलो आनी जेजू फाटलाव केलो. एक व्हडलो अवकाश. जायते लोक जेजूच्या फाटल्यान येताले आनी म्हाका तुज्या फाटल्यान येवंक दी म्हणटाले, पूण तांकां ते जेजून अवकाश दिवना. आनी अवकाश दितना आमी खाण घेता जाल्यार ताचें की वर्तें एक देवाचें बेसांव दुसरें ना आमच्या जिवितांत. हर एक तक्षणंत ते आपोवणें आमी स्विकार करूंक जाय. आज आमी पळयता मस्त जाणांक आपोवणें आसा पूण इन्कार करतात. थोड्यांक फावते परी गायडन्स दिवंक तांकां आसनात आनी मागून पळोवन कळीत ना थोड्यांक मस्त जाणांक. पवित्र आत्म्याचें देवाचें कितें येवजण आसा म्हणून एका मनशा थंय मागून पळोवन ताका सांगूंक जायते सकनात. हर एकल्यांक आमकां नाना तरेचें एक आपोवणें देवान दिल्लें आसा. जावंक पुरो आपोवणें कुटुंबांत लग्ना जिविताचें, जावंक पुरो आपोवणें एक अधिकारी जावचें, जावंक पुरो आपोवणें एक याजक जावचें, जावंक पुरो आपोवणें एक आनी कितें मिनिस्ट्री करचें, लायक जावन देवाचें उतार परगट करचें, या देवा समाज सेवा करचें, ह्या वाड्यांत सेवा करची, फिरगजेन सेवा करची. हर एक देवान दिवचें आपोवणें देखून आमी परफेक्ट रितीन एक बरें एक आत्मीक वडील आमकां आसाचें. आत्मीक वडील म्हळ्यार तुज्या जिवितांत देवाची योजना कशी आसात म्हणून पळोवन सांगचें असलें एक आत्मीक वडील आमकां हर एकल्यांक गरज आसा. देखून आमी ह्यो हर एका मनशाच्या जिवितांत एक आत्मीक वडील कशी जेजू पळय ह्या आपोस्तालांक आत्मीक वडील जावन 3 वर्सां ताचे सांगता ताणें वावर केलो. 3 वर्सां तांकां शिकवण दिली, 3 वर्सां तांकां प्रिपेर केलें. कित्याक मागीर उरल्या वर्सांनी तांणी बळादीक तरान सुवार्ता परगट करूंक आसली. देखून 3 वर्सां ताका प्रिपेर केलें. ट्रेनींग कोणें दिलें? जेजूनच दिलें. आज तसलें एक आमकां ट्रेनींग दितना ह्या आमची चूक जातना आमकां सांगूंक, ह्या आमकां मुखेल कितें योजना कितें आसा आमच्या जिवितांत सांगूंक आमकां एक आत्मीक वडील बारीक गरजेचो. आत्मीक वडील इवन जाल्यार आमी खंय कुमसाराक येता जाल्यार ताका एक आमकां एक आत्मीक वडील आसल्यार बरें. एकच ती आज करसेन कुमसाराक गेल्यार ती संगती आमकां कितें जाल्यार ताका कळटात आनी करेक्ट गायडन्स दितात. देखून आमी समजून काणगेचे मोगाच्या भावांनी हर एकल्याक म्हाका आनी तुका आपोवणें आसा. देखून म्हजें आनी तुजें आपोवणें कितें आसा तें आमी सोदून काणगेचें. म्हज्या जिवितांत देवाचें आपोवणें आसलें. कोणी ते दळा सांगतले नातले, या कोणी आमकां ते गायडन्स दितले नातले, या मागून पळोवन खंयचें सांगचें नातलें. आमी आमचें जिवीत कितलें दिसांनी 3 वर्सां सगळें पाड करून सोडलें, विबाड करून सोडलें. कितें तें फायद्याचें पडोवंक ना. पूण जेन्ना देवाचें योजन कितें म्हूण समजलें, देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत देवाचें आपोवणें कितें म्हूण हांवें समजलें, त्या दिसता प्रॉस्परिटी, समृद्धी, हर एक कामां आशिर्वाद जालीं. हर एक काम करतना आशिर्वाद जाले. कित्याक हांव देवाच्या योजना प्रकार जिवंक सुरू केलें. ते दाळांत हांव जेन्ना हांव देवाच्या योजना प्रकार जियेनातलो, म्हजेच आशा आकांक्षान हांव जियेतालो, म्हजीच ती योजना जारी करूंक पळयतालो, ते जाल्यार म्हज्या जिवितांत कांय सक्सेस ना. हांव फेलियर. हर एक संगतीन फेलियर. कामांत फेलियर, बिझनेसांत फेलियर, हर एक संगती फेलियर. कित्याक देवाच्या योजना प्रकार हांव वचूंक त्या कितें हर एक तें खंयचें म्हज्या जिवितांत सक्सेस जावना. देखून आमी पयलें पळय आमच्या जिवितांत देवाचें योजन कितें आसा.
ह्या आपोस्तालांनी चिंतिल्लें मासली पागतल्या देवाचें योजन सुवार्थे खातीर तांचें जिवीत तांकां आसा म्हणून ह्या आपोस्तालांनी चिंतिल्लें तांचें जिवीत मासली पागचें इतल्यांत आमचें जिवीत म्हूण तांणी चिंतिल्लें पूण खंय व्हरतें एक आपोवणें जेजून तांकां दिलें आतां 12 कुळयांचेर 12 जाणांक अधिकार चलोवचे हक्क जेजून तांकां दिले खंय व्हरतें आपोवणें जावंक पुरो ह्या संवसारांत तांकां कश्ट मेळ्ळे सुवार्ते वेळार जावंक पुरो तांकां दुखधनी मेळ्ळे ताका ते खंयचीच भियोवनात तांचे जीव दिवंक फाटीं सरोनात तसलें एक आपोवणें जेजूचें आपोवणें म्हळ्यार तशें निकट घट्ट तो तिशी निशीन गुवाना त्याच रितीन चलतात ते आज म्हाका आनी तुका आपोवणें आसा खंडीत आमी कशें चलता आज आमच्यांत येवजनां जारी करूंक आमी पळयता ओंगी ह्या देवाची येवजनां कितें म्हणून हांव समजून कान घेता देखून आज पयल्या सुवातेर म्हज्या जिवितांत देवाची येवजनां कितें आसात म्हणून तें हांवें समजून कान गेल्यार म्हज्या जिवितांत हांव समृद्धीचें जिवीत जियोंक शकता बरें जिवीत जियोंक शकता जर देवाचें येवजन म्हज्या जिवितांत कितें म्हणून समजनासतना हांव वता जाल्यार खंडीत हांव अनावतांक अनवरांक सांबाळटां फेलियर्स सगळ्या वाटेन येत आसतना देखून म्हज्या भाव आनी भयणी आज कसलें आपोवणें तुका आसा म्हणून समजून काड घे देवाचें आपोवणें तुज्या जिवितांत कसलें आपोवणें सेवा करचें गे समाज सेवा गे वड्यान सेवा गे फिरगेद्यान सेवा गे ह्या खंयच्या एक अधिकार जावचे अरे एका भुरग्यांनी अरे एका युवजनांनी इवन पयलें समजून कान घे जे Jeremiah 29:11 Jeremiah प्रवादीचें पुस्तक 20:9 वाक्या सरेस्पर देव सांगता म्हज्या मनांत तुजे विशयेन कसल्यो येवजणी आसात म्हणून हांव एकलो मात्र जाणा तुज्या हिता पासत न्हय तुज्या केस्त्या पासत केल्लो येवजण्यो बरवो शान भरलेलो फुडार तुका दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो म्हणटा सरेस्पर देव आज ती येवजनां देवाची येवजनां जेन्ना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जारी जाता जाल्यार ती खंयचेच ताका अडखळ येना आनी ते मुखार चलता आशिर्वादांनी भरलेलें आमचें जिवीत जाता देखून देवा सांगता रावया जेजू सांगता रावया आबसतल कशें लास्ट घडये म्हणसर ते जेजू सांगता रावले जेजू ना जाल्यार तांचें जिवीत सुवार्थेचें जिवीत जावन तांचे जीव सयत अर्पूंक भिरंकूळ रितीन कस्त मरण सोसूंक ते तयार जाले आनी अशें तांणी सर्गींचेर राज जोडले मात्र न्हय 12 कुळयांचेर अधिकार चलोवचे हक्की देवान तांकां दिले देखून म्हाका आनी तुका एका उद्देशा खातीर ह्या संवसारान देवान रचला देवान धाडला देखून तो उद्देश जारी जावचे खातीर आमी मागया देवाची येवजनां कितें आसात ती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जारी जावचे खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमेन नमान मेरेकत पेन भरलेले सुमती जय सांगाता श्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ज कशें जेजो बगेवन ती मरे देवाचे माय आप्यां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता